एक 24 एप्रील हो एक म्हाका दिसता एक बरो दीस, कित्याक ह्या दिसाक आमचे गोंयचो लाडलो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जल्माक येयलो 24 एप्रिलाक. आनी आयच्या दिसाक आमी पळयता कितें आयज आमची शिरगांवची जात्रा आसा, मिलाग्रिस्ताचें फेस्त आसा. तशेंच आयज आमचो देशाचो व्हडलो खिलाडी सचिन तेंडुलकर जो आयज 50वां वाडदिवस. सो आयज अशें एका दिसाक आयज आमकां खूब उमेद भोगता, कित्याक आयज आमच्या गोंयचो लाडको चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचो वाडदिवस आनी ती एक ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळिल्ली आसा. त्या निमतान आयज आमी आमच्या सीएमाचो बर्थडे सेलिब्रेट करपाक लागून जाता त्या प्रमाणे एक बारीक लोकां कडेन पावपाक, जेंकां केन्ना कोण रेकॉग्नायजेशन दिना, तांकां जेन्ना इम्पोर्टन्स मेळना, अशे पद्दतीन आमी हो बर्थडे सेलिब्रेट केलेलो आसा. तेज्या लागून पयल्या पावल्यार आमी जितली आमची एमएमसीची वर्कर्स आसलेली, जे आयज आमचे सरावंडींग, जे आयज आमच्यो एरिया क्लीन दवरता, जे समाजाक वावरता, जे क्लिनिनेस मेंटेन करता, आयज तेजे लागून आयज आमची सिटी क्लीन उरता. अशा वर्कर्सांक आयज आमी एक 12 वर्कर्सांक आयज फेलिसिट केल्लो आसा. तांकां थोडो मान सन्मान दिवन तांकां फेलिसिट. सो आयज ते एक ऑपॉर्च्युनिटी घेतला आमी बारीक लोकांक. तशेंच आमी स्कुलाच्या भुरग्यांक युवा मोर्चाच्या अंडर स्कुलांची जी भुरगीं आसा गव्हर्मेंट स्कुलांची, अशी आमी 70 भुरगीं टोटल आसा. 70 भुरग्यांक तांकां युनिफॉर्म आनी बुक्स दिल्लेले आसात, अशें तांकां प्रोवायड केलेले आसा. त्याच प्रमाणे महिला मोर्चाच्या अंडर आमी केक मेकिंग कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा आमच्या मुरगांवच्या बायलांक लागून. त्या प्रमाणे आयज सगळे जाणांनी केक हांगा डिस्प्ले केलेली आसा. सो असो एक हो एक प्रोग्राम आमी घडोवन हाडलो आसा. त्याच प्रमाणे सांजचे आमचे महिला मोर्चाच्या अंडर बीच क्लिनिंग प्रोग्राम दवरलेलो आसा, बायना बीच क्लिनिंग. तशेंच एक युनीक आमी कितें केलेलें आसा म्हणटा ती आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताची बर्थडेच्या निमतान एक पोर्ट्रेट, रांगोळी पोर्ट्रेट काडलेलो आसा आमचे लक्ष्मी नारायण टेंपल आसा त्या हॉलान. थंयसर आमी लक्ष्मी नारायणच्या हॉलान सीएमाचो पोर्ट्रेट काडलो. सो हो एक मुद्दाम आकर्शीत आनी लोकांनी मागता सगळ्यां कडेन की तेंच्यांनी येवन मुद्दाम हो पळोवचो पोर्ट्रेट जो आमी चीफ मिनिस्टराचो काडला. आयज फूल डे तो पोर्ट्रेट आसतलो. सो आयज सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता की आयज तेंच्यांनी येवन तो पोर्ट्रेट पळोवचो. आनी खरोच एक उमेदीचो दीस आयज, कित्याक आयज आमचो जो गोंयाक लागून जे कार्य करता, काम करता, आनी ज्या हिसपान आयज गोंयांत जे आयज डेव्हलपमेंट जाल्लेलें आसा आनी ज्या हिसपान आयज गोंयची आमची प्रगती जावपाक लागली आसा, एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींनी कितलीशी ऑपॉर्च्युनिटी आयज आमकां येवपाक मेळपाक लागली आसा. हे फक्त शक्य आसा फक्त आमचे गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक लागून डॉक्टर प्रमोद सावंताक लागून आनी तेजे नेतृत्वा खाली आमी जे काम करता. आनी आयज पर्यंत जेन्ना जेन्ना आमी आमच्या सीएमा कडेन वयता जाल्यार आमी आवलेलो आसा आनी सदांच तेज्या सपोर्टाचे आयज मुरगांवान जे आमी डेव्हलपमेंट पळयता ते फक्त तेज्या डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या निमतान आयज हे सगळे जाले आसा. सो मागता परत एकदां आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताक विश करपाक सोदता हॅपी बर्थडे सर. आनी आमच्या मुरगांवच्या आख्खे मंडळाच्या वतीन आनी आमच्या आख्खे मुरगांवच्या लोकांच्या वतीन परत एकदां डॉक्टर प्रमोद सावंताक आमी बर्थडे विशीस दिवपाक सोदता. वाढदिवस आहा आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याच्या. त्या निमतान जे आतां आमदारान तुमकां सांगलां की जे वर्कर म्युन्सिपाल्टीन आसता, जे फक्त कचरा साफ करता, ॲक्च्युली ते सफाईवाला आनी आमी सगळे जनता आहा ते कचरावाला. आमी कचरो करणार ते साफ करता ते सफाईवाल्यांचे आमी आज हांगासर मान सन्मान त्यांचा सन्मान केलो. ही एक प्रेरणा दिता की खंयचेंच काम ॲक्च्युली धाकटें आसना. गांधीन सांगलेलें धाकटें काम कसलेंच आसना. आमी गांधी जयंतीच्या आमच्या प्रधानमंत्री मोदीन सुद्दां एक स्वच्छ भारतचें अभियान चालू केलें. त्याच प्रमाणे आमी आज त्यांचा सन्मान ह्या खातीर केला की येणाऱ्या जनरेशनाक कळपाचें की एक धाकटें काम खंयचें आसना आनी तांकां सुद्दां एक मान दिवन आमी ते आमच्या एक समाजाचे एक मुख्य घटक आहा जे क्लिनलीनेस करता आनी जे एनवायरमेंट क्लीन करता त्यांचा आमी सन्मान केला. ते म्हाका दिसता जो अंत्योदयचो सरकार म्हणटा पळय, अंत्योदय तत्वाचेर जे सरकार चलयता त्या तत्वाचेर आमी आज त्यांचा सन्मान केला. आनी आज कशें आहा की प्रमोद सावंतान सांगला सेवा, सुशासन आनी जनकल्याण हे तिनूय मुद्द्याचेर आज आमी लोकां पर्यंत पावल्ले आहा. आनी तेच मुद्दे घेवन आमी ह्या गोंयांत सरकाराचें काम फुडें व्हरता आनी हे भारतीय जनता पार्टीचें काम फुडें व्हरत आसा. ह्या निमतान आज ताका आमी मुख्यमंत्र्याक आमी बरे श्रेयश्रय चिंतिता आनी गोंयाकूय बरे भरभराट जावची अशी आमी इच्छा व्यक्त करता.